नमस्कार. आर्डेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. भाजप पक्षाचेर रागार जाल्ले फुडारी बिरेस्तारा फ्रांसीस डिसोजाच्या घरा दिसले. खुबशे फुडारी भाजप पक्षाच्या कांय नेत्यांचेर बेजार आसात. जाल्यार शिरोडेचे आदले आमदार म्हादेव नायक भाजपाक शिरोड्यांत जिखपाक दिवचे ना अशी भास उलयता. आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. क्रिटिसायझिंग द होल पार्टी. कोण ते? मायकल लोबो कितके फाटी उलयला, मायकल बाबुशान उलयला, काय तुवें पण काय हा जे क्रिटिसायज करतात त्यांना तो इंडिव्हिज्युअल कितें तरी प्रश्न आसतलो आणि ते आज कशें आहा मायकल लोबो तुमी ना मायकल लोबोचे नाव घेता. मायकल लोबो आज हा डेप्युटी स्पीकर. तो पार्टीन रावन अशा पद्दतीचे पार्टी क्रिटिसायज कशें करता ते आमकां वायट दिसता ते तो करता म्हटल्यार. पूण कितें करतलो ताका खरें म्हणल्यार हेंच खंय तरी म्हाका दिसता आमचे कम्युनिकेशन हें जालां पळय न्हू तें हें जर मायकल लोबो अशा पद्दतीचे स्टेटमेंटान अशें हें स्टेटमेंट करूंक शकता पार्टीचे अगेन्स्ट आमी किस खेत की मुली पार्टी तेचेर कारवाई कित्याक करिना? पार्टी कारवाई कित्याक करिना? पार्टी आमचो तोच प्रश्न. आमी कितें म्हणटा अशे जे लोक करता पळय तेंचेर ताबडतोब कारवाई जावंक जाय आनी पार्टीन ती घेवंक जाय आनी ती घेवपाक लागून बाबा एक कोर कमिटी आहा. कोर कमिटी बी आसता. ह्या कोर कमिटीक सांगूंक जाय रे बाबा अशें अशें आहा ह्या मनशाचेर कितें डिसिजन. आमचो प्रश्न आहा तो आमचो प्रश्न आहा तो इतकोच. आमी कोणाकूच ब्लेम करिना. आनीक सुद्दां खोट्यो न्यूज कितें की आनी कोण तरी विद्यमान आमदारूय आमच्या ह्या मिटिंगेक येवपाचे आहा अहें म्हणून. अरे बाबा हे विद्यमान आमदार आमी एकट्याकूच वळखता आमचो फ्रांसीस, कारण तो आमचो फ्रेंड. आमी खंय तरी आपले ऑपोजिशन आसतना आमी हेच्यो मिटिंगो बी करताले, देशभर भोंवताले, वांगडा न्हिदताले रुमान, वांगडा हें करताले, म्हणजे हावजाच्यो मिटिंगो करपाक वयताले तेन्ना. एक आमी बरोबरचे इतक्या वर्साचे हें आमकां खबर आहा. हांगा खंयच हें ना. आतां कशे बंडखोर आनी कितें हें कांयच समजना. म्हाका दिसता आमच्या पेक्षा चड इंट्रस्ट मिडिया आनी प्रेस आहा. आमी सुशेगाद आहा, आमकां काय हें चिंता ना. आनी शेवटी आफ्टर ऑल हो जो इशू आहा पळय हो आमचो घरगुती इशू विदीन पार्टी. DL आयतले काय कितें कांयच ना. हालूय कांयच ना तें सांगपाचें म्हटल्यार. खरें म्हणचे जाल्यार इतके प्रेसवाले हरशीं हांव इलेक्शन जिखलो आनी इलेक्शन डिफीट जालो केन्ना इतकी गर्दी पळोवंक ना. आज म्हणजे खंय आसता बरी जेन्ना कामां जाता पळय तेन्ना कोणूय ना इतरोवपाक. जेन्ना बाबा हांव जेन्ना मंत्री आसलो आनी मंत्री म्हणून आमी खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो केल्यो, खुबश्यो गोश्टी बरी कामां केली, बरी डिसिजनां घेतली, तेन्ना कोणूय नासलें इतके. एखादी वायट जर गोश्ट आहा तिका पब्लिसिटी दिवपाक कितकेशेच लोक. आनी पब्लिसिटी कशी आमी एक सांगता आमी सांगिना तर म्हणजे पेपरां खातीर बरें येतच रावता तुमकां. ह्या कोर कमिटीचेर आमी आहा आनी कोर कमिटीचेर आहा. कोर कमिटीक कांय खबर नासतात अशा पद्दतीन डिसिजनां जाता. कोर कमिटीक जर तुमी आतां सुद्दां आमचो प्रश्न कितें आहा पार्टीक आनी कार्यकर्त्यांक आमचो कांयच विरोध ना. आमी विथ पार्टी बरोबर आहा. कित्याक ज्या पार्टीन आमकां शुन्यानसून वयर काडल्या ह्या पार्टीशीन आमचें कांयच ना. पार्टीच्या कार्यकर्त्या कडेन आमचें कसलेंच हें ना. आमचो प्रश्न एक ठरावीक जे लोक आहा पळय ते कांयच तुका हें सांगता की तुमकां कांयच घटनात्मक आधार ना, तुमकां कांयच व्हॅल्यू ना. हें खंय तरी दुख्ख दिसता. म्हणजे 20-25 वर्सां 30 वर्सां हांगा रावल्या नंतर हेंचे कडसून हेंच आमी आयकप काय कितें हें इतकेंच. हरशीं पार्टी आनी पार्टीचेर आमचें कसलेंच आनी हांवें तरी केन्नाच पार्टी क्रिटिसिजम करूं ना. हेका इम्पोर्टंट ना. आनी मुख्यमंत्री केन्ना चेंजीस करूंक जावो, मुख्यमंत्र्यान आपली केन्ना जबाबदारी सोडूंक जाय ही एक काळाच्या अनुसरण ह्यो गोश्टी आहा पळय फुडें वयतल्यो त्यो गोश्टी घडटल्यो जातरी मागीर तुमकां कळयता. तुम्ही बी कॉन्टेस्ट करतलो सर? तें मागीर सांगतलो हांव. काय पयलें म्हागे डिसिजन हांवें दिलां की शिरोड्यान BJPचो सीट ओडोवपाचो. सर आता ना तो मागीर सांगता हांव. सर आता BJP पार्टीर किती सर हलचल चालू आहा? म्हणजे हलचल ना क्या म्हाका चालू? खबर ना हालीं कॉन्टेक्ट प्लॅन. तुमचो कितें मेन एजेंडा कितें आसा?
आमचो शिरोडेचो ना ते तुमकां आमच्या पार्सेकर सरान सांगलेलें आसा आनी आतां सगळें सांगलें न्ही ताणें किती असले आणि किती आउटकम हा ना जें कितें चल्लां पळय आतां फॉर एग्जाम्पल शिरोड्यांत जेन्ना शिरोडकाराक BJPन प्रवेश दिलो त्या संदर्भान म्हाका एक पुसटूय कल्पना जरा सुद्दां कल्पना पार्टीन दिली ना हें मोठें दुख्ख जाता कारण 1994, 99, 2002 जेन्ना शिरोड्याचो BJP सीट हरलें ते 2007 आनी 2012 हांवें तो सीट दिलें आनी खूब म्हणजे मेहनत घेवन आमी शिरोड्यान पार्टी बांदलेली पूण हें सगळें पळयलें जायत जाल्यार हो एक कार्यकर्त्यांचो विश्वासघात जाता आनी जे पद्दतीन हें चल्लां तें कोणाक आवडूना. तुमचो स्टँड कितें आसतलो आतां? हांवें म्हजो पयर स्टँड डिक्लेअर केला की आमी सगळ्यांनी संकल्प केला की शिरोड्यान BJPचो सीट वडोवपाचो हो आमी संकल्प केला. तुम्ही बीजेपी सोडटा? अजून त्या संदर्भात अजून काय निर्णय जावं ना. सर एक So what about decision on the today's special meeting? Nothing new. The same old story. We are of the view that organizational setup has to be changed. Only president post? Only president. Organizational setup I said. येऊन हो प्रश्नच ना हांवें कांय कोणाक सांगूंक नासलें बाबुशान सांगलेलें आज आमी मेळटले म्हणून हांवें प्रसादसून आयकल्लें मागीर हांवें बाबुशा कडेन कन्फर्म केल्लें त्यामुळे हांव आयलो. आनी नेक्स्ट मिटींग केन्ना आसतली ती? हय अरे अशें आसता तर एका मिटींगेंत सगळें सोंपता. नेक्स्ट मिटींग केन्ना जाता शेड्यूल? ते सांगता आणि फर्दर मीटिंग सिमिलर ग्राउंड obviously न्ही things cannot be completed in one meeting. The high command needs to act on this. If high command has come, is not react. What about your reaction? हे पळय हायकमांडान रिएक्ट जावंक जाय हें हांव म्हणटा. आतां तें करूंक ना जाल्यार कितें करतलो ही कार्ड हांव कित्याक ओपन करून दाखोवं. हे पळय म्हाकाच कित्याक आतां पीपल अक्रॉस द स्टेट दे आर ऑफ द सेम ओपिनियन. कार्यकर्ता आर ऑफ द सेम ओपिनियन. Reason कितें तेका? रिजन बिकॉज ही हॅज शोन हीज इनएफिशियन्सी. तो दर फावटी 2 मंत्री ड्रॉप केले ना आपूण नासलोच भितर म्हणटा तो म्हणटा केंद्रान डिसिजन घेतलें सगळें हें आतां कोण नवीन दोगांक इंजेक्ट केलें आपणें न्ही ताणें घेतलें राष्ट्रीय अध्यक्षान घेतलें. इफ दॅट इज द थिंग तूं जर स्वताचे निर्णय तूं स्वता घेना जाल्यार यू आर अनफीट टू ऑक्युपाय द चेअर. ओके बट तुमकां बी नोटीस आयलेलो म्हाका नोटीस आयिल्ली बिफोर इलेक्शन? ना फाटल्या एक अबावट 6-7 months back. ओके And I have replied to it also.